बापा सर्ग संसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां म्हणून देवाक अर्गां दिल्लो जेजू आतां आपलें दैवीक मुखामळ आनी मनशांतय आपलो दैवीक मनोभाव व्यक्त करता. हांगासर देवाच्या पुता जेजू विशीं सांगिल्लीं हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं उतरां उगडास येतात. तें पत्र जोगतेपणी आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे परिंस सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो म्हणटा. क्रिस्त ह्या काळार देव मनीस जाल्ल्या घडीत गुंडायेन नियाळच्या वक्ता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे गुण शेगुणी सुवार्ता आमचे समोर दवरता. मनीस जाल्लो देव मनशांक सारकें जाणा. पयल्यान पयलें तांचे कश्ट आनी तांणी वावोवच्या वजनाची जडाय जाणा. कश्ट सोंसतेल्यांक हेरांक तांचे कश्ट समजतात म्हणली जानकारीच बुजावान आनी धैर जातात. ताचें जेजूचें सुवार्थेंत व्यक्त जाल्लें भोळें आनी खालतें काळीज हे जानकारीचें शिखर. जेजू कश्टतेल्यांनी विशेव आनी समाधान भोगूंक जाय म्हणून आशेता. तेच परी तांचें जूं हाळू जावच्याक आशेता. सुवार्थेंतलो जेजूचो शिकोवंक उलो मनीस जाल्ल्या देवपुताकच वळखूंक शिकयता.